विश्वजित राणेचं स्टेटमेंट येतलं म्हणजे तुमचे रिॲक्शन किती असतं खेळ मेळावी IIT कॅन्सल कर IIT कॅन्सल करतात विश्वजित प्रताप सिंग राणेचं स्टेटमेंट आणि आमचं माननीय मुख्यमंत्र्याचं स्टेटमेंट हे सकाळचे एक उलयता सांजचो एक उलयता. सकाळचो सूर्य कसो उजवाडला सांजचो मागीर परत माळवातार मागीर चंद्र कसो येता हे दोना भितर एक अशेंच मनीस आहा ते विश्वजित प्रताप सिंग राणेचे तोंड मांडूल कशें जाल्लेले आसा. पूण आयच्या लोकांक तेंच्या गांवांत ताका निवडून दिल्लेले 70 गांवांसून तेजे फॅमिलीक निवडून दिल्लेले ताका निवडून दिल्लेले त्या मनशाचेर तेणी आज घात केलेलो आसा. गांवच्या लोकांचो तेजेर विश्वास उरलेलो आहा हे ताका काल कळ्ळें. खरोखरच एक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन आनी भारत देशा कडेन फकाणां केलेली आसा. जे वोटर्स जे डेमोक्रेसीन जे आमकां अधिकार जे दिल्लेले आसा हे भारतीय जनता पार्टीन पांयामल्ली केल्लेले आसा. काल तांकां कळोन चुकले. सगळ्या गांवचे लोक जेन्ना उठ्ठा गांवचो लोक हो सरकार आसता. शहरांचे लोक मुख्य जे वोटर्स असतात न्हू हे डेमोक्रेसीन प्रत्येकाक निवडून दिता आनी वोटर्सांक अधिकार दिल्लेले आसता वोटींग कोणाक करूंक जाय ते. हे विश्वजीत राणेंक समजले की हेजे फुडें आपणाक 70 चान्स ना म्हणून तेणी काल ते ठरयले आनी आयज तेणी स्टेटमेंट दिला. हेकाच लागून दिला कारण तेंच्या BJPचे अध्यक्षान तानावडेन कितें सांगलें की गोंयचो CM हो 2 फावटी मेळावळेक गेल्लो ताका आमी हेजे फुडें धाडचे ना म्हणून. कित्याक लागून की तांकां अशें दिसलें की आमी म्हणून जनता म्हणून ते न्हू. आतां हेजे फुडें गोंयच्या लोकांनी कितें करपाक जाय आनी हेंचे BJPच्या सरकारान अशें दिसलें की इलेक्शन कमिशन जें आसता इलेक्शन वोटींग जें आसता न्हू हेंच्या घरा कडेन बॅलट बॉक्सां हाडून दवरपाची आनी तांकां वोटींग करपाचें अशें तेंचो निर्णय आसतलो कदाचित म्हणून ते अशें उलयले. CMाक खंय दोन फावटी धाडलेले आमी धाडचे ना. CM हो गोंयचो आसता आनी प्रताप सिंग राणेचो चेडो विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हेजें नांव कित्याक लागून घेता हांव म्हणून की हो मनीस आपणाक जाय तसो वागता. ते दिसा तेणी सांगलेलें की स्टेटमेंट ना आपूण थंय मेळावली करतलो म्हणजे करतलो म्हणून ना. आयज जनतेन दाखोवन दिले जनता ही श्रेष्ठ आसता आनी BJPच्या सरकाराक हे कितें दिसलें सरकार तेंचे कडेन दिल्ली आसा आनी गोंयांत तेंचे कडेन BJP आसा म्हणून. आयज खरोखरच गोंयचे जनतेची तेंच्यांनी मेळावली लोकांची जी फकाणां केल्ली आयज ते रात दीस न्हू उपाशी रावन तेंच्यांनी जंगलान रावन हे करून जे लोकां कडेन लोकांनी तांकां आयज फायट दिल्ली आसा न्हू खरोखरच मेळावली लोकांचे वाळपय लोकांचे 70 गांवांच्या लोकांचे हांव अभिनंदन करता. हेंच्यांनी विश्वजीत राणेन ताका परत तोंडा समोर दिसूं लागलो म्हणून तेणी आयज हो स्टेटमेंट दिलो आनी खरोखरच हांव तुमचे कडेन मागता वाळपयच्या भावां कडेन मागता आनी गोंयच्या जनते कडेन मागता आनी गोंयच्या जनतेन आमी शेतकार भावांनी ठरयले पणजेन ठरयले सांग्या ठरयले फोंड्या ठरयले मडगांव ठरयले साश्टीन सगळ्या गोंयच्या जनतेन ठरयले की हांकां BJPच्या सरकाराक एकठांय जावन उडोवपाची म्हणजे ही पाळी येयलेली आसा आनी हेंचो खरोखरच हेंचो हो पराभव निश्चित आसा. थँक्यू सो मच.